पेडणे मामलेदार कार्यालयाच्या आवारातल्या कामगारांच्या हजेरीत पंचायत कामगारांची प्रलंबित मागणी बेगोबेग मान्य करची अशी मागणी कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी केल्या। तशेंच सरकारान पंचायत कामगारांच्या प्रश्नाचेर गंभीर लक्ष दिवन बेगींतल्या बेगीन उपाय सोदून काडचो अशेंय तांणी म्हळां। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। बेगींतल्या बेगीन आमचो पे बिल काय आहा तो दिवचो अशें सरकारा कडेन मागणी मागता। आता निवेदन दितले का पेडणे गट विकास विडोक निवेदन दितले आमी। पायान सगळे काम करता, भियल्लो ड्युटी सांबाळटा, ऑडिट सांबाळटा, सगळे स्किमी लागू करता, सगळे गांवचे काम लोकां खातीर संपर्क जोडटा। अशा वेळार पंचायत कामगारांच्यो ज्यो खऱ्यो मागण्यो आसात, जेन्युइन कामगारांच्यो मागण्यो तो ताबडतोब पास करपाक ह्या सरकाराक कितें कमी आहा? नाना स्किमीचेर पयशे विबाडटात, पंचायत कामगाराचो जो पळय कितें रास्त मागण्यो आहात त्यो दिवपाक कित्याक जायना? हांव क्रिस्टोफर फॉन्सेका आज ह्या पंचायत कामगार ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUC ताचो सपोर्ट तांकां पाठिंबो पूर्णपणी आमचो आसा। आज जरी थोडे कामगार पेडणे तालुक्याचे हांगा मेळ्ळ्यात, ब्लॉकाचे हांगा येयल्यात जाल्यार तांकां काम आहा, ड्युटी आहा म्हणून पावोंक ना, नाजाल्यार सगळे येवपाचे। पण तरी आसतना जे पळय कितें पंचायत कामगारांनी हातीन धरलां ते पूर्णपणे संपर्काची गरज आहा। द वॉयस ऑफ द पीपल इज द वॉयस ऑफ गॉड। लोकांचो आवाज देवाचो आवाज। हांव गोंयच्या लोकांक उलो मारता, ह्या पंचायत कामगारांक तुमचो सपोर्ट दियात, कित्याक ते तुमचे दीस रात गांवांनी तुमचे कामां करता आनी कसलीच अपेक्षा नासतना कामां करता, निष्काम कर्मयोगी अशें काम करता।